आज सगळे देशभर वीर बाल दिवस मनवला जाता. वीर बाल दिवस म्हणजे शीख समाजाचो 10वो गुरु गोविंद सिंग हाजे दोन भुरगे 9 वर्साचो आणि 6 वर्साचो बाबा जोरावर सिंग आणि बाबा फतेह सिंग आणि देशा खातीर दिल्लें बलिदान याद करप, तांकां आर्गां ओंपप आणि तांणी जें काम केल्लें आहा ताची म्हायती लोकां पर्यंत पावोवप, खास करून यंग जनरेशन तरुण पिढी की देशा खातीर बलिदान केलें त्या काळात अशी बलिदानां जाली म्हणून हो देश भारत जसो आसा तसो ठामपणे उबो रावलो. जी राष्ट्रां चिंततालीं स्वतंत्र जालें तेन्ना की भारत फुट्टलो, भारतांत तरेतरेचे धर्माचे लोक रावतात, जातीचे लोक रावतात, भाशे उलोवपी रावतात, हो देश केन्नाच एक उरपाना अशें सगळे जाण म्हणटाले. ते देश फुटले, त्या देशाचे 2-2, 3-3 कुडके जाले, पूण भारत देश आज पर्यंत जसो आसा तसोच उरलो. ताजें कारण ते अशे भुरग्यांनी केल्लें बलिदान जे 9 वर्साचे आनी 6 वर्साचे आशिल्ले, पूण तांणी देशा खातीर दिल्लें बलिदान हें अत्यंत म्हत्वाचें. हाजे पासून देख घेवन हांव लोकां कडेन मागतां, आवय बापाय कडेन मागतां की आपल्या भुरग्यांचेर बरे संस्कार करा, आपल्या भुरग्यांक देशभक्त बनायात, राष्ट्रभक्त बनायात, जाल्यारच सगळे देशाचे मुखावेले प्रश्न सुट्टले. तातूंतल्यान नरेंद्र मोदी आमचो प्रधानमंत्री आसा, ताणें देशभर आव्हान केल्लें आसा. आज सगळे कडेन हो वीर बाल दिवस मनयलो वता. हातूंतल्यान एक मेसेज सगळ्या देशाच्या लोकांक वता की आपल्या भुरग्यांचेर बरे संस्कार, देशा बद्दल प्रेम तयार करा, आदर्श दवरात. कोण आदर्श दवरपाक ना म्हणटा पळय हे भुरगे तांच्या मुखार आदर्श उरपाक शकतात. जाणी 9 वर्सांचेर आनी 9 वर्सांचेर आनी 6 वर्सांचेर धर्म परिवर्तन करपाक एग्री जाले ना. तांणी म्हटलें आपल्या मारल्यार जाता, तांकां मृत्यूदंड दिलो पूण ते भिले ना. हें अत्यंत जागरूक उदाहरण आसा अख्ख्या देशाच्या लोकांक.